मेर्शे वाठारांतल्या भंगार अड्ड्याचेर वचून पोरणे गोंय पुलीस तांकां पिट्टात, गाळी घालतात आनी हफ्तो घेतात असो आरोप कांय भंगार अड्डेकारांनी केला। पुलिसाचे हे कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी मागणी एका निवेदनांत बरोवन कांय भंगार अड्डेकार सोमारा पुलीस महासंचालकाक मेळ्ळे। पुलिसांनी केल्ली सतावणूक बेगोबेग बंद करिना जाल्यार मानवी हक्क कायद्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांणी दिली। ज्या पोलिसांकडेन एक सर्वसामान्य मनीस मदतीचो हात फुडें करता त्याच पोलिसान एका सर्वसाधारण कामगाराची सतावणूक केल्ल्याचो प्रकार ओल्ड गोंयांत घडला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मेर्शेचो वासू नायक हो एक कायदेशीर भंगार अड्डो चलोवपी मनीस। शेनवारा 5 तारखेक वासू नायक हाच्या भंगार अड्ड्यार काम करपी एका कामगाराक ओल्ड गोवा पोलिसांनी अचकीत पोलीस स्थानकात व्हेलो। ही गजाल कामगारान वासूक सांगले उपरांत वासून आपल्या इश्टाक घेवन पोलीस स्थानकात धांव मारली। बिजनेस स्क्रॅपर बॉटल सप्लाय करता ते 5 तारीख माझे लेबरान घेवन गेले आनी मागीर ते लेबर आमकां फोन केला म्हणून आमी गेले थिंगा पोलीस स्टेशनाक गेला। माझे फ्रेंड म्हणून दोनूय गेले आमी थिंगा मागीर ते थिंगा थिंगा कॉन्स्टेबल आसले तेका मेळलेले आमी ते मागीर थिंगा सांगले PI ना म्हणले। मागीर ते दोनाक PI येयलो मागीर आमी PI विचारलेले मागीर कितें सांगलें ते आमचे लेबरान तुमी हाडलेले म्हणून तो PI कितें म्हणलं समीर पळयतालो पळय म्हणलें। मागीर आमी समीराक कॉल केल्लेले तो डायरेक्ट गाडी सोदतालो आमकां म्हणून। मागीर तो येयलो 4:30 येयलो मागीर तो आमचे जुली साहेब स्टेशनार ड्युटी हाडलेलो ते टायमान तो 4:30 येयल्लो तो डायरेक्ट येवन भितर आपण ते डायरेक्ट मारपाक चालू केला म्हाका। मागीर तो ते टायमान जुली साहेब आसलेलो मागीर ते म्हाका सेव करपाक ते कित्याक मारताले म्हणून हे करपाक तेकाय तो फूल पिन टायट येयलो तेकाय मारला। मागीर तो जुली साहेब म्हाका सेव करून तो भायर दवरला। ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनांतल्या हेड कॉन्स्टेबल आणि ASIक सस्पेंड केल्ल्याची बातमी फामाद जाले उपरांत इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशनच्या ऐश्वर्या साळगावकारान ह्या घडणुकेची दखल घेतली। नमस्कार, हांव इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स सोशल जस्टिस कमिशन ऐश्वर्या साळगावकर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वुमन्स विंग। शेनवार दिसा एक इन्सिडेंट घडलो ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर आणि ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशना वरसून एक न्यूज व्हायरल जालो की 2 जाणांक सस्पेंड केले म्हणून तितून एक HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल आणि एक ASI हेका सस्पेंड केले म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटांसून। सो एक्चुअल मुद्दो जो आसा तो मुद्दो थंयच उरलेलो आसा आणि ज्या ASIन ज्या मनशाक सपोर्ट केला म्हणजे जे विक्टीम आसा तांकां सपोर्ट केला, सपोर्ट करून सुद्दां म्हणजे प्रोटेक्ट केला एक्चुअल ते प्रोटेक्ट करून सुद्दां ताका थंयसर सस्पेंड केल्लो आसा। वासू नायक त्याच्या घरा कडेन तेजो स्क्रॅप अड्डो आसा जो लिगल आसा जो GST पे करता गव्हर्मेंटाचे जे कितें ताका रिटर्न फायल करपाक सगळे पे करता तो हे करून सुद्दां त्याच्या घरा कडेन अननोइंगली सकाळ फुडें 7 सुमार पुलिसांनी त्याच्या कामगाराक उखलून हाडलो 7 सुमार आनी ते बीन कसले हे ना तांकां इंटिमेशन लेटर ना जावं कितेंच ना। सो अंडर प्रिव्हेन्शन एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी उखललो जो पुलिसांक रायट आसा अशें प्रिव्हेन्शन एक्ट सांगता। हे घडणुकेविशीं कागाळ लेगीत नोंद केल्ल्याचे साळगावकारान सांगला। सुप्रीम कोर्ट लॉ FIR फर्स्ट देन इन्व्हेस्टिगेशन आणि ती बीन विथिन 24 आवर्स जावंक जाय आसली FIR पण अजून ता कांय जाली ना। सो आमी डिमांड करता की FIR इमिजिएट जावपाक जाय आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय। कमिशनान घातला आणि स्टेट पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी पेंजीम हांगासर दिल्ले आसा। सो आमी ही केस जी आसा ती वयल्या लेवली पर्यंत खेळटली। वेळ जर पडलो जर हांगासर आमकां हांगा न्याय गावना जाल्यार आमी हायकोर्टा पर्यंत वयतली। वेळ जर पडले थंयसरूय जर कितें जर आमकां न्याय गावना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचपाची तयारी दवरलेली आसा। इतले मजगती चल्ला ते सामके चुकीचे तशेंच बेकायदेशीर हाची जाणविकाय घेवन ह्याच पोलीस स्टेशनांतल्या आनी एका पोलिसान मारपेट थांबोवपाचो यत्न केलो खरो पूण ह्या PIन ताकाय बडयलो। हे घडणुकेचेर खर कारवाय जावची आनी कांयच गुन्यांव नासतना बडयल्ल्या आनी बडतर्फ केल्ल्या त्या पुलिसाक जाता तितले बेगीन न्याय दिवचो अशी मागणी ह्या घडणुके वेळार हाजीर आशिल्ल्या वासूच्या इश्टान केल्या। आणि आता आमकां जस्टीस जाय हिंगा 2 जाणांक जस्टीस एक जुलियन सायजाक बेश्टे सस्पेंड केला तो ही इज अ इनोसेंट पर्सन आहे दुसरा वासू तेका आमी जस्टीस मागता बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड इज टोटली गुंडागिरी इन द पुलीस स्टेशन। नोबडी इज अलाउड टू टेक एक्शन कितें आसा कोर्ट पळयतले नॉट दे आर नॉट नोबडी टू जज।